हाली तेंपार गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। बिरेस्तारा राती दाबोळे वेल्स जंक्शनाच्या फाटल्यान आशिल्ली 5 घरां आनी एक मिठाईचो गुदाव चोरांनी फोडलो। 5 घरांतल्यान मेळून आतामेरेन 20,000ची रोकड आनी 6 लाख रुपयाचे भांगर फारेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। घरात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी हो चोरयेचो डाव साधलो। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। सकाळी आम्ही काय दात लोक मोडलो ते आम्ही काय पळोवंक ना। आता 8:30 9 सुमार आम्ही दात लोक मोडलो ते पयले आम्ही लोकांले पयले पळोवंक गेलो तेंच्या लोकांले दोन आम्ही सगळे हे जाले। हांव घरा कडेन येतो चयले जाल्यार लोक मोडलो आहा हिंगा। आमी रातची 1 लेगून आमी वॉकिंगाक वचोन बायलां भुरगीं सगळे आमी भोंवताय रात लेगून। आनी हेजे पयलीं केन्ना आमकां हिंगा कांय जावंक ना। हे फर्स्ट टायम आमकां हें घडोवंक लागलें हे भशेन जावपाक लागलें। पूण तुम्ही शेजाऱ्याक सायडीन जागे आसतना सुद्दां चोरी जाली? ना ना तेशें आमी न्हिदलो आसले 1 लेगून आमी कितें भोंवताय आमी वयर न्हिदताय। ओके अशें न्हिदपा सुणे बिणे रातचे भोगताय हें करताय म्हणून आमी कितें सुणे आहाय तर आसून मागीर जाताय। आतां सुणे रातचे भोगले हे केलें पण आमी उठूंक ना भायर आमी उठून केन्ना येवन पळयताय आमी कितें जाताय आमच्या वाड्यान कितें जाताय पळयताय आमी येवन। आवाज कितें येवना आमकां आनी आमी कॉल मागीर आमकां येयले आमी ते पयलीं तो 2 घर जाले पयलीं थिंग पयलीं गेले आमी मागीर बिश्टे आमी रावंड येयलो तो आमपालो आनी थिंग वयर आहा तो आमपालो तेमचे चोरी जालो सेम आलमारी फोडला दार फोडलो थिंग गेले थिंगासून पळयताले हिंगा जाले मागीर चवथो आनी मुखार गेलो थिंगा स्वताच्या घरान 3 घरान कांय नासले 2 घरान चोर आसले। पूण पात्रांव म्हाका सांग घरात तेकून आहा न्हू? सगळे टेकून हय म्हणजे आवाज बी काय येवंक ना? काय काय आयकले पळोवपाक गेल्यार रातचे 12 दोनांक भायर आसता पयर पंपाय काम केलें आमी पयर दोनां पर्यंत काम सगळे आसले अशें काय जायना खुर्ची सगळे आतां सगळे गाडी भायर आसता कितें जायना अजून असले कंप्लेंट काय येवना हिंगा। डेली आमकां हिंगा सुणे भोगता म्हणून आमी उठना आसले आमी। आतां राती बुको लागले आमी उठूंक ना सुणे भोगता आतां रातचे कितें जाता म्हणून आमकां कितें पूण काय तुम्ही रातचे 1.5-2 म्हणून जागे आले? 1-1.5 म्हणून आसतायच साडे बारा भायर आमी आसले आमी वॉकिंग आसता 3-4 हे झालं असेल। 3-4 भितरूच पळय बारबर हय आमकां तेका डावट येतलो तर 3-4 भितरूच। पूण फक्त जी लॉक केली तीच घरा फोडला? लॉक केला ते डावट कितें आहा काल 3-4 दीस जाले आतां तो विचारपा येता भीक मागपा येता कोण तरी अशें न्यू 2-3 जण येयल्ले। उसका एक सिंबल हमारे को क्या लगा, वो रोटी पूछ रहा था। हर घर में रोटी पूछा हुआ है जवाब मांगने के लिए। हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि उसने नजर रख के और अपने ज्ञान को ऐसा कुछ बताया रहेगा। खाने के लिए खाना पूछ रहा था वो। अराउंड कितना घर है ये कॉलोनी में? और यहाँ पे कुछ एक 30-40 घर रहेगा। हे 14 ते 14 आणि अराउंड 70 घर असतले। 70 घर तिकून आहा? हे 14 आम गेले और यहाँ पे सब काम करने वाला अराउंड 70 असतले हिंगात सोडून त्यासाठी 70 असतले। आता हे 70 घरान फक्त 5 घराची लॉक आली तीच ओपन केला। सो समबडी नोज व्हेरी वेल कोणतरी ना म्हाका अशें दिसता कोण मागपा येता पळय तो सगळे घरा धाडयतालो बा म्हाका कितें आसलें ती कोण न्हिदले आसले दनपार येयल्लो तो एक्झॅक्ट आसतले 3 अशें कितें येयल्लो तो आनी थोडे दिसान न्हिदता न्हू तें दाड बरोवन बाबा कितें म्हाका आसलें जेवपाक दी पयशे दी अशें करतालो। मागीर ते कळलें समज घरान कोण ना समज म्हाका अशें डावट दिसता अशें। मैं 2 दिन के लिए गांव गया था 4 दिन के लिए। तो सुबह आते ही देखा तो लॉक टूटा है। तो बेडरूम में मैंने लॉक डाला था तो बेडरूम का भी लॉक टूटा। अंदर देखा तो पूरा ये हुआ था। क्या लेके गया? हाँ सोना लेके गया? गोल्ड लेके गया 11 तोला गोल्ड है और 20,000 कैश है वो चोरी हुआ है। तेरे को भी मालूम पड़ा था? हाँ सुबह मैं आया था ना गाँव गया था ना मैं। सुबह आके देखा तो लॉक टूटा है अंदर का बेडरूम का और बाहर का। अंदाज कितने का नुकसान है सवार रहेगा? हाँ 1-7 लाख का नुकसान हुआ है। अभी आप क्या मांग रहे हो? हाँ अभी पुलिस से मैंने वो कुछ मोबाइल टावर से कुछ देखे और डॉग लेकर आया इंक्वायरी किया पुलिस को मैंने बताया सर से। अभी कंप्लेन दे दिया आपने? कंप्लेंट अभी लिखा नहीं हम लोग ने। साहब लोग आएगा पूरा इंक्वायरी करेगा वो आके देखेगा होता बाद में इसके बाद लिखेगा कंप्लेंट क्या है पुलिस की तरफ से। आयज ऑल्टो दाबोले हांगा वालीस जंक्शन आसा त्या फाटल्यान एक 100 घरां चोरलेली आसा आनी ते 100 घरां भितर अशी थोडी घरां आसा तितून कॅश तशें गोल्ड तेंच्यांनी जे रॉबर्सान हांगा चोरले आनी जे लोक हांगाले आहा ते म्हणटा की ही चोरी ते 3 ते 4 हेच्या भितर जाल्लेली आसतली कित्याक ते सदीत खंय लोक हांगाले भायर आसता। आनी जे आमकां आनी एक इन्फॉर्मेशन गावली की एक घरांतले एक 20,000 कॅश तशेंच 11 ग्रॅम्स गोल्ड चोरी जाल्लेले आसा आनी पुलीस स्पॉटार आसा आनी फुडलो तपास हांगाले वास्को पुलीस स्टेशन करता। वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम टिवी।